ही जी रिटेलिंग वॉल बांधलेली आसा ही रिटेलिंग वॉल पीडब्ल्यूडी खात्यासून बांधून दिवपाक लागून आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि सावंत बंधू खास करून अमोल आणि बालचंद यांच्यानी जे पुढाकार घेतलो त्याबद्दल देवाचे आशीर्वाद त्यांना खूप खूप मेळटले अशी आस्त बाळगता। आज या देवाचेर जितलो भडिबाळ दवरप होच आपल्या मनात कितलो कमी जितलो दवरीत तितलो कमी आसा। आज सद्यान जर आम्ही देवाक हाक पडली आता म्हणटा आसतना प्रास्ताविक करता आसतना एकनाथ सावंतांनी म्हटले की या देवाची किमया अपरंपार आसा। जशी आम्ही त्याची भक्ती करतले आम्ही उलो करतले फक्त मनान उलो केला पुरो हांगा जेवपाची गरज आसा अशेंय बी ना पण देवाकडे लीन जावप हांगासर केन्ना तरी येवन देवाकडे पावप ही खूप गरज आसा। आज आमची भावना अशी आसपाक जाय देवान जर आपणाक पावलो जाल्यार केन्ना तरी ताचो येवन हांगासर नवस पूर्ण करतलो ह्या स्थळाचेर येवन आपूण देवाची एक सेवा करतलो अशें प्रत्येक भाविकाक दिसपाक जाय। आज अशा निर्जन स्थळाचेर अशें आसलेले हे देवस्थान हांगासर हांव विनंती करता जे जे भाविक हांगासर अशी सेवा दिवपाक सोदता अशा अनेक भक्तांनी हांगासर येवन सेवा दिता आसतना ह्या जागेची साफ सफाई करप हे खूप गरजेचे आसा। आज देवस्थान समिती आमची श्यामपुर देवस्थान म्हणा किंवा आमच्या कुडचिरची देवस्थान म्हणा ह्या देवस्थानाचो हक्क आणि अधिकार आसना ज्या ज्या भक्तांक दिसता की आपण हांगासर येवन आपली सेवा दिवची अशा भक्तांनी हांगा येवन आपली सेवा रूपी जे काम करपाक जाय हे सेवा रूपी काम हांगासर अवश्य करूं येता। आज या देवस्थानान जी सत्यनारायण महापूजा जाली या महापूजेच्या फळाच्या रूपान या सगळ्या ग्रामस्थांचेर हे आशीर्वाद मेळचे अशी इच्छा व्यक्त करता।